स्टार्ट करचेगी सिस्टर. ओके स्टार्ट कर सिस्टर. ओके. आम्ही सुरुवातीच्या मागण्या करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्गींच्या मोगाळा बापा, आम्ही तुका अर्घा दिता. आज परत तुझ्या नावान आम्ही हांगासर एकठांय जाल्या. एका मनाची, एका काळजाची आणि एकाच मनोभावान तुझे उतर ऐकूंक आणि ताचो नियाळ करूंक. अर्घा तुका बापा, तुझो मोग, तुझी काकुळट आणि तुझी कृपा दराळ मापान आमचेर वतल्या खातीर. अर्घा तुका बापा, पवित्र आत्म्याच्या फुकट देण्या खातीर. पवित्र आत्मा आमकांच तुका समर्पिता. हे सेशन तुझ्या कंट्रोलान काण घे. म्हजी चिंतना, म्हजी उतरां तुझी जाऊन दी पवित्र आत्म्या. देवाचे उतर सोड दुसरे खंयचेच न्हय, पण हेरांक कृपा दिता तसली उतरां
तू म्हज्या मुखांत्र उलयताय म्हण तुका अर्घा दिता. ही शिकवण भोव साद्या आनी सोप्या रितीन समजूंक तुवें येदोळूच आमचे आत्मीक कान आनी दोळे उगडले म्हण तुका अर्घा दिता. तशेंच हांतू वाटापून आसली दैवीक सत्ता शिकून आमी आमच्या जिवितांत कार्यरुपाक घालूंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर तुका अर्घा दिता. बापा, हे मागणे हांव करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया. पवित्र आत्मो आमकां जिवीत दिता. जेजूनच आमकां जुवांच्या वांजलान 6वो अध्याय 60 आनी 3 वळीन म्हणला, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मोनीस कंचाकी उपकाराना. हांव तुमचे कडेन उलयलां ती उतरां जावन आसात आत्मो आनी जिवीत. तर आत्मो आमकां जीव दिता. पवित्र आत्मो आमकां आमचे मन बदलावण करूंक आदार दिता आनी पवित्र आत्मोच आमकां आत्म्यान जियोंक आनी आत्म्यान चलोवंक आदार दिता. प्रेज गॉड. हांगासर म्हळ्यार मनीस कंचाकी उपकाराना, पण इंग्लिशांत आसा द फ्लॅश प्रॉफिटेथ नथिंग. म्हळ्यार रक्ता मांसाची कूड आमची ती कंचाकी उपकाराना. पण जेजू आमचे कडेन उलयला ती उतरां जावन आसात आत्मो आनी जिवीत. आता आत्म्यान जियोवचे म्हळ्यार क्रिस्तांत एक नवी रचना. आमी सगळे आता बॉर्न अगेन जाल्या आनी क्रिस्ताक आमी आमचो स्वामी आनी सडवणदार म्हण स्वीकार केला. आता आमी ताचे ते एक नवी रचना जावन आसा. एक नवी आयडेंटिटी आसा आमकां. क्रिस्ता ते आमची आयडेंटिटी कसली जावन आसा म्हण आमकां कळीत आसा. एक नवे मायंडसेट काण घेवन जियोवचे, जे रक्ता मासा प्रमाणे न्हय तसले एक मायंडसेट, तसलो एक मनोभाव काण घेवन आमी जियोवचे. आत्म्यान चलचे म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवीत चलोवंक, आमकां मार्गदर्शन करूंक आनी आमच्या द्वारी काम करूंक पवित्र आत्म्याक आमी सोडचे. रक्ता मासाच्यो वंदवण्यो पयस करून पवित्र आत्म्याची फळां उदेशी जियोवचे, हे जावन आसा आत्म्या प्रमाणे चलचे. आता आमी एक स्क्रिप्चर पळया, गलेशियन्स 5:25. कोणी घालतात गी? प्रेज गॉड. गलेशियन्स 5:25 घालतात गी. हॅलो सिस्टर, हा, तू कसं आहे ते वाईलेटाक को होस्ट कर. ओके. ओके सिस्टर वायलेट, तू वाचता दोन्ही. गलेशियन्स 5:25. हांगा वाच.
आत्म्या वरवीं आमी जियेता देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलोया. प्रेज गॉड. आत्म्या वरवीं आमी जियेता देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलोया. जरी तरी आमी पवित्र आत्म्यान जियेता जाल्यार आमी आत्म्यान चलोया. हांगा दोन संगती आमकां दिसून येतात. आत्म्यान जियोवचे आनी आत्म्यान चलचे. हे दोन्ही वेगवेगळे जावन आसात. आत्म्यान जियोवचे म्हळ्यार पहिले आमी आत्म्यान बरोवंक जाय. ज्या दाळा आमी पवित्र आत्म्यान भरता त्या दाळा मात्र आमकां आत्म्यान चलोवंक जाता. ज्या दाळा आमी आत्म्यान बरोवन आसता त्या दाळा मात्र आमकां आत्म्यान चलोवंक जाता. आता कोविडाच्या टायमार कोविडा सांगातच आमकां जियेचें पडटलें म्हण त्या दाळा एक अशी खबर आयिल्ली. 2 वर्सां लॉकडावन आहलें आनी कोणाकी काय गोतू ना केदाळ म्हणसर हें चलतलें. ताका वखद नासलें, जायते जाण कश्टून आहले, थोडी जाणां मरण पावली. अशेंच आमचें एक जिवीत आसा म्हण आमकां त्या दाळा अशी खबर मेळ्ळेली. तशेंच आतां आत्म्यान जियोवचें म्हळ्यार आत्म्यान आमी बरोवंक जाय. आमचें जिवीत पवित्र आत्म्यान कंट्रोल करूंक जाय. पवित्र आत्मोच आमचें सर्वस्व आसूंक जाय. पवित्र आत्म्या सवे आमकां बापा सवे जिवीत आसा. पवित्र आत्म्यान चलचें म्हळ्यार आमच्या जिवितान मुखार वचचें आनी आत्मीक पयणार आमची अभिवृद्धी जावची आनी आमचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या नियंत्रणान आसचें. आत्म्यान जियोवचें आनी आत्म्यान चलचें. आतां आमी सगळीं आत्म्यान भरल्या बी हाचो प्रूफ कितें? आमी सगळीं बॉर्न अगेन जाल्या आनी आतां आमी जेजूक आपलो स्वामी आनी सडवणदार म्हूण स्वीकार केला. त्या दाळा आमी पवित्र आत्म्यान भरला. पवित्र आत्म्यान आमकां म्हळ्यार जेजून ताचे फ्री फुकट देणे आमकां दिला. ते पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां हर एकल्यांकी लाभला. ते जावन आसा ताची कृपा. जेजून कुर्सार संपवून केल्लें तें काम जावन आसा आनी ताची कृपा आनी आमी ताचेर पातयेणी दवरून ते स्वीकार केले. जेजूक आपलो स्वामी आनी सडवणदार आमच्या भावार्था मारिफात आमी स्वीकार केले आनी ताची कृपा ताचो पवित्र आत्मा आमकां आतां लाभला. प्रेज गॉड. जे दाळ आमी जेजूक आमचो स्वामी आनी सडवणदार म्हूण स्वीकार करता, पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता आनी तो आमकां जेजून बसयला हर एका संगतीन भरता. आतां जी कोण पवित्र आत्म्यान बरोवंक ना तांणी जेजूची सुवार्थ आयकूंक आसा आनी जेजूक आपलो स्वामी आनी सडवणदार म्हूण स्वीकार करूंक आसा आनी पवित्र आत्म्यान बरोवंक आसा. आमी जेजूक स्वीकार केल्या उपरांत आमी पवित्र आत्म्यान भरल्यान आतां आमी आत्म्यान चलोवंक जाय. आतां आत्म्यान चलचें म्हळ्यार काले जावन आसा. उदाहरणाक एक ट्रेन वता. तुमी सगळ्यांनी ट्रेनार पयण केला म्हण चिंता. ट्रेनार वताना आमी काले जाता ट्रेनीच्या वयर एक म्हळ्यार ट्रेनीक एक इंजन आसता मुखार. ते इंजन सगळ्या कंपार्टमेंटाक चलोवन व्हरता आनी त्या इंजना वयर एक रॉड आसता आनी तो वयर इलेक्ट्रीक वायर आसता. तो रॉड ज्या दाळा इलेक्ट्रीक वायराक टच करता त्या दाळा इलेक्ट्रीक पावर सप्लाय ते इंजिन वोन काडयता थंयतो आनी ते सगळी पावर सप्लाय त्या हर एका कंपार्टमेंटाक दिता. तशें जावन ते हर एक कंपार्टमेंट त्या इंजिनाच्या फाटल्यान वता आनी आमकां आमच्या डेस्टिनेशनाक म्हळ्यार आमच्या शेवटाक पावयता. तेच परी पवित्र आत्मा केदाळे बापा कडेन कनेक्टेड आसता. तो ते ट्रेनाचे रॉड कशे इलेक्ट्रीक पावर इलेक्ट्रीक वायरातून वोन काडयता त्याच प्रमाणे सगळी सकत बापाची ताचे पावर तो वोन काडयता पवित्र आत्मो आनी आमकां सप्लाय करता. केदाळा ज्या दाळा आमी आत्म्यान चलता, आत्म्या कडेन कनेक्टेड आसा, पवित्र आत्म्याच्या सांगातपणान ताच्या हजारपणांत आसा आनी ताच्या सांगात आमी एकवटांत आसा. ताचे ते आमी वेळ खर्चिता,
एक संबंधात एक रिलेशनशिपांत आमी आसा ते दळा पवित्र आत्मा आमकां हेच परी चलयता आणि तो सदांच बापा कडेन तो कनेक्टेड आसा तो रॉड इलेक्ट्रिक वायराक कनेक्ट जावन करंट सप्लाय करता तशेंच पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत ती काम करता पवित्र आत्मा आमकां चलयता मार्गदर्शन दिता सारक्या आनी नीट वाटांनी आमकां तो फुडें व्हरता आमच्या जिवितांत तो आमकां मुखार व्हरता प्रेज गॉड तर आता बापान आमच्या जिवितांत हर एकल्यांकी एक योजन तयार करून दवरला ते योजन काले म्हण आमी कशें समजोवचे आमकां फायंड आउट करूंक जाता की बापान आमच्या खातीर खंयचें योजन दवरला म्हण त्या देवाचें उतर आयजायान म्हणटा तुमचो वाटो म्हाजो वाटो आनी तुमचो वाटो एक सारक्यो न्हय तुमच्या चिंतना बरी म्हाजी चिंतना न्हय म्हाजी चिंतना म्हाजो वाटो तुमचो वाटो आनी तुमच्या चिंतनाच्या की विपरीत आसत म्हळ्यार विंगड आसत जसो आकाश आनी पृथ्वी एकामेकांतून पयस आसा तितलो व्यत्यास आसा आमच्या आनी देवाच्या चिंतपा मदें तर आमकां देवाचें योजन आमच्या जिवितांत काले जावन आसा म्हण आमकां कोण कळीत करतले आमकां पवित्र आत्मा कळीत करता तर आमी एक स्क्रिप्चर पळया जेरेमाया 29:11 जेरेमाया 29:11 वय तुमचे पासत म्हज्या मनान कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा तुमच्या हिता पासत न्हय तुमचे केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो भरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो प्रेज गॉड मागीर तुमचे पासत म्हज्या मनान कसल्यो येवजण्यो आसात म्हण हांव खरेंच जाणा तुमकां तुमच्या हिता पासत न्हय तुमच्या ख्यास्ते पासत म्हळ्यार आमच्या बऱ्यापणा पासत आमकां एक बरो फुडार दिवचे पासत भरवशान भरलेलो फुडार आमकां दिवचे पासत देवान ऑलरेडी ह्यो येवजण्यो करून दवरल्यात पण त्यो येवजण्यो आमी सोदिच्यो जाल्यार आमकां कळीत जायच्यो जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार जायचे नातल्यार आमकां देवाच्यो येवजण्यो कसल्यो आसात आनी त्या दिशेन आमी कशें चलचे पण आमकां कळीत जायना ह्या दिशेन आमकां पवित्र आत्मो आदार दिता ताची मजत आमकां दिता आनी एक स्क्रिप्चर आमी पळया 1 Corinthians 2:9 पवित्र पुस्तकीत अशें बरोवन आसा दोळ्याने देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना मनशाच्या काळजांत रिगोंक ना कितें सकट देवान तयार करून दवरला म्हण आपणाचो मोग करतल्यांक प्रेज गॉड पवित्र पुस्तकीच अशें बरोवन आसा दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना मनशाच्या काळजांत रिगोंक ना कितें सकट देवान तयार करून दवरला म्हूण आपणाचो मोग करतले आतां पवित्र पुस्तकान अशें बरयला दोळ्यांनी देखूंक ना म्हळ्यार आमी दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना आनी आमच्या काळजा भितर येदोळ रिगोंक ना तसले सकट देवान तयार करून दवरला कोणाक ताचो मोग करतल्यांक आमकां सगळ्यांकी तर आतां आमी दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना आमच्या काळजांत रिगोंक सकना तसल्यो संगती आमकां कोण उगडापे करता ते आमी नेक्स्ट बळीन पळया 10 पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडाप्यो केल्यात कित्याक पवित्र आत्मो सर्व वस्तूंची देवाच्या गूंड संगतींची लेगून सदना करता प्रेज गॉड पण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडाप्यो केल्यात आतां कोणें आमकां ह्यो संगती उगडापी केल्यात देवाच्या पवित्र आत्म्यान कित्याक पवित्र आत्मो सर्व वस्तूंची देवाच्या गूण संगतींची लेगून सदना करता
आता जे गुंडायन खोलायन लिपोन आसा, जे आटाप लिपोन आसा आमकां कळीत ना, ते सोदून काडचें काम कोण करता? पवित्र आत्मो करता. जे दाडा आमी पवित्र आत्म्याचेर होंदोन रावता, ताच्या फेलोशिपांत आसता, ताच्या एकवटांत आसता, ताच्या उतरांत आमी वेळ खर्चिता, ताच्या सांगातपणांत आमी आसता आनी चड आमी ताचे लागीं एक संबंध वाडाशे करता, ताचेर आमी चड गमन दिता, ते दाडा पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां ह्यो सगळ्यो संगती जे बापान आमच्या खातीर तयार करून दवरल्यात आमकां उगडाप्यो जातात. कित्याक पवित्र आत्मोच ते गूण आसल्यो वस्ती ज्यो आमकां दोळ्यांनी दिसनात, कानांनी आयकनात आनी काळजांत आमच्या रिगोंक ना, तसल्यो गूण संगती लेगून तो आमकां सोदना करून दिता, सोदना करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. हर एक संगती पवित्र आत्म्याचे उदेशी देवान आमकां दिल्या. देवाचे योजन कितें म्हण आमचेच तकी आमकां सोदून काडूंक जायना, पण पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन ते सोदून काडूंक आमकां जाता. तोच पवित्र आत्मो जाणे संसार आसतना देवाक ताचो आदार दिल्लो, तोच पवित्र आत्मो प्रवाद्या मुखांत्र तो उलयलो, तोच पवित्र आत्मो जेजू की ताणें सर संगती बापातावन उगडापे करून दिल्ले, तोच पवित्र आत्मो जेजू क्रिस्ताक मरणांतलो ताणें जिवंत उठयलो आनी तोच पवित्र आत्मो सर शिसांचेर पेंतेकोस्ताच्या दिसा देंवन आयलो आनी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं शीस बळादीक जाले, धैर्यादीक जाले आनी ते उक्त्यान वचून कांय भेंबिरान नासतना सुवार्ता परगटूंक लागले. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आता तोच पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता, कांयच बदलावण ना, भेदभाव ना, सगळे देवाच्या राज्यान एक सारकी आसात. म्हजे कडेन चड पवित्र आत्मो आसा आनी तुमचे कडेन उणो आसा म्हण न्हय. सगळ्यांकडे तोच पवित्र आत्मो आसा. एकाच मापान देवान तो आमकां दिला, पण तो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितान कशें कार्य करता ते आमचे वैयक्तीक पवित्र आत्म्याकडे संगातपण ह्या एकवटाचेर अवलंबून आसा. पवित्र आत्मो आमकां सगळें शिकयता आनी त्या प्रमाणे आत्म्यान चलोवंक आमकां शिकयता. आता पवित्र आत्म्यान चलचें म्हळ्यार कितें? आता आमी कशें चलता? आमी 2 पायांनी चलता न्ही गे. एक पायान चलचें म्हळ्यार तें चलचें न्ही, तें कोणचावचें म्हणटा. तर आमी 2 पायांनी चलता. आमकां नीट चलाचें जाल्यार 2 पायांची गरज आसा. तशेंच आता आमकां पवित्र आत्म्यान चलाचें जाल्यार 2 संगतींची गरज आसा. ते जावन आसा मोग आनी पश्चाताप, लव अँड रिपेंटन्स. आता हे दोन्ही संगती आमकां गरज आसा जर तर आमी आत्म्यान चलाचे जाल्यार. पश्चाताप आमकां चिंताप बदलूंक आदार दिता आनी मोग आमकां हेरांकडे वांटून घेवंक आदार दिता. पश्चाताप म्हळ्यार आमचे चिंताप बदलचे आनी सेम मिस्टेक आमी परत्यान करची न्हय म्हण आमी निर्धार करचो. हांवें म्हजे चिंताप बदलयेत आनी परत्यान सेम मिस्टेक करीन, ते पश्चाताप न्हय. एग्जाम्पल आता दाविदाच्या आमी काणया, ताणें बातशिबा लागीं पाताक केले, लैंगीक संबंध दवरलो आनी पाताक आदारले. त्या देखून ताणें नातान प्रवाद्यान ताका सांगले अशें तुवें चूक केली. ताच्या उपरांत ताणें पश्चाताप केले आनी देवाक भासयले, हाचे मुखार हांव अशें केदींच करचो ना. ताणें एक निर्धार काडलो. तशें जे दाडा आमी एक निर्धार काडयता आनी आमी पश्चाताप करता आनी मुखार आमी हे करचे ना, ते जावन आसा खरें पश्चाताप. जे दाडा आमी निर्धार काडयता हांव ह्या पातकांत रावचो ना, पूण आत्म्यान चलतलो आनी त्या प्रमाणे आमी करता, ते दाडा आमच्या जिवितान परिवर्तन दिसून येता. आता
म्हाका ही टीव्ही पळोवनशे सिरियलां पळोवनशे मस्तू संवय आशिल्ली. ते मजा आसता की त्या संवयांतल्यान भायर येवंक म्हाका जायनासलें. हांव चिंतली म्हाका कळीत आशिल्लें हें सारकें न्ही, हांवें हातूंतल्यान भायर येवचें. चड आनी चड वेळ हांवें देवाच्या उतरान घरसिजें. पूण मजा आसता की हांवें ट्राय केल्यार म्हाका जायनासलें. पूण ज्या दाळा हांवें पवित्र आत्म्याक समर्पण दिलें, पवित्र आत्म्यान आदार दिलो, ताणें कंट्रोल काणयलो, हांवें निर्धार केलो की हांव अशी टीव्ही सिरियलां पळोवन एडिक्शनांत रावनची ना. हांव तातूंतल्यान भायर येतली. त्या दाळा म्हाका त्या संवयांतल्यान भायर येवंक साध्य जालें. आनी आमी केबल कनेक्शन कट केलें. आतां खंयचेय टीव्हीचें एडिक्शन ना. आतां उतरान आमी चड आनी चड वेळ खर्चिता. प्रेज गॉड. देखून परिवर्तन आमच्या जिवितान भोव गरजेचें आसा. जर तर चिंत्या आमी आमच्या घरांत आमी रावता, थंय आमकां कहली बदलावण करूंक आसा, रिनोवेशन करूंक आसा, तर आमीच करता की एक आर्किटेक्टाक आपयता. आमी आर्किटेक्टाक आपयता न्ही. ताका गोत्त आसा कित्याक आमी आर्किटेक्टाक आपयता. ताका कळीत आसा त्या घराचे बीम खंय आसा. ते बीम ताणें मात्र त्या प्रमाणे एडजस्टमेंट करून चेंजीस करया. आमी करूंक गेला ते सगळे घर त्या बिमाचेर रावोन आसा आनी आमी चेंजीस केला ते सगळे घर कोसळटा. इल्लेशे मिस्टेक जाला देखून ते स्पेशलिस्ट कोणाक त्या ताचे विशीं जाणवाय आसा त्या व्यक्तीक आमी आपयता आनी घराचें रिनोवेशन करता. त्या वेळार ते सारके रितीन जाता. तेच परी आमी पश्चाताप करता जे उतरा प्रमाणे ना तर कांयच फायदो ना. उतरा प्रमाणे ना जाल्यार म्हळ्यार आमच्याच बळान आमी करूंक वता तर ते कांय फायदो जायना. म्हणजे दळा देवाचे उतर काडून आमी करेक्शन करता त्या प्रमाणे आमी आमचे चिंता बदलिता, मन बदलिता, रिपेंटन्स करता. ते दळा आमकां ते फायद्याक पडटा आनी आमी आत्म्यान चलोवंक आमकां इजी जाता. आनी नेक्स्ट आसा आगापे लव, देवा सारक्याचो मोग. रोमन्स 5:5 पळय आमी. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला. प्रेज गॉड. जे दाळा हांव पवित्र आत्म्याक म्हजें जिवीत समर्पिता ते दाळा पवित्र आत्मा म्हज्या जिविताचे कंट्रोल काडून घेता आनी तोच म्हाका चलोवन व्हरता. देखून पवित्र आत्म्या संगत वेळ खर्चूंचे भोव गरजेचे जावन आसा. आनी दुसऱ्यांक आमकां आमच्याच तकी तांकां मोग करूंक जायना, त्या बोगसूंक जायना. पण देवान आमच्या काळजान जो आपलो मोग वतला, दाराळ मापान वतला, त्या वरवीं मात्र आमकां आनी एकल्याक बोगसूंक जाता आनी ताचो मोगय करूंक जाता. प्रेज गॉड. त्या खातीर आमकां पवित्र आत्म्या सांगाता चड आनी चड वेळ खर्चूंक जाय ताच्या सांगातपणान, ताच्या एकवटान आनी ताचे प्लॅन कितें आसा, जे देवाचे प्लॅन आमच्या खातीर आसा ते आमी पवित्र आत्म्या कडेन ते योजन कितें म्हण, ते पर्पस आमच्या जिविताचे उद्देश्य कितें म्हण आमी पवित्र आत्म्या कडेन विचारूंक आसा. आतां आमी म्हणूंकात आमी 70-80 वर्सां जाली, आतां काले फायदो. आमी कालाक आमकां प्लॅन जाय जे होली स्पिरिटाचे आसून दी, चलता तशें चलोवन दी, तशें म्हण आमी चिंतूंक. पण हांगा एज देवाच्या राजान एज कांय मॅटर करिना. जे मॅटर करता ते आमच्या हार्ट कंडिशन मात्र. जोशुआनी कालाक तांणी 80 वर्साच्या प्रायर, 80 वर्साच्या प्रायर तांणी तांचे आत्मीकपण सुरू केलें. देखून प्राय आमची कांय मॅटर करना, ते लेखाक ना. पण देवाक कितें जाय, आमचे हार्ट कंडिशन, आमच्या काळजाची परिस्थिती कशी आसा. जर तर आमी तयार आसा ताच्या राजा खातीर काम करूंक, तर तो आमच्या जिवितान अद्भुत कार्य करूंक शकता. आमी रिट्रीटीन येता आनी जे दाड आमकां बेसांवां मेळटात
आम्ही काय करतो ती बेसावा काढून आम्ही आमच्या इथला असतो हांव ब्लेस्ड जाले पुरो ना पण देवान आमकां ब्लेस्ड केला आनी एकल्याक ब्लेसिंग जावं आमकां आशिर्वादीत केला आनी एकल्याच्या जिवितांत आमी आशिर्वाद जावचे बसून आमी हेरांक वचून ते शेअर करूंक कसो जे कितें आमकां मेळ्ळां तर आतां आमी पळया पवित्र आत्म्याचे वरवीं चलिल्ल्या वरवीं आमकां कितें सगळे फायदे आसा प्रेज गॉड जेदळ आमी पवित्र आत्म्यान चलता पहिले पॉइंट आमी आमच्या रक्तामासाच्यो वंदवण्यो आमी दादोशी करची ना गॅलेशियन्स 5:16 घालया प्लीज आणि आता हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला त्या दाळा रक्त मासाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची नात प्रेज गॉड आणि आता हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला त्या दाळा रक्तामासाच्यो वंदवण्यो तुमी वडण्यो तुमी दादोशी करची ना जेदळ आमी आत्म्यान चलता आमी कुडीच्यो वडण्यो दादोशी करची ना कित्याक आता पवित्र आत्मा आमच्या जिविताचे कंट्रोल ताणें काण गेला आमच्या जिविताचे कंट्रोल आमी पवित्र आत्म्याच्या हातान दिला रक्तामासाचे म्हळ्यार सगळ्या आमच्या पंचेंद्रियावर त्या प्रमाणे आमी चलता ते जावन आसा रक्तामासाच्यो वडण्यो आणि हर एक पातक म्हळ्यार आमकां सेन्सिसाक काले दिसता काले आमी पळयता काले आमच्या मतीन भावना येता ते पळोवन आमी चलता त्या प्रमाणे आमी करता जाल्यार आमी रक्तामासाच्यो वडण्यो आमी दादोशी केल्यार बरी जाता पण हांगा काले म्हणटा देवाचे उतर पहिले तुमी आत्म्या प्रमाणे चला त्या दाळा तुमी रक्तामासाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची ना पहिले आत्म्यान चलचे आमकां गरजेचे जावन आसा आता एक्झाम्पल आमी काडया आमी ज्या दाळा टंग्सान प्रे करता आमी सुरू आमकां 10 मिनटां करूंक जायनातले आमकां पुरो जातले 10 मिनटांनी आमकां कंटाळो येतलो मागीर आमी चिंतेलो आमचे मायंड खंय वतले आमकां काही तातूंत इंट्रस्ट आसनातले 10 मिनटां उपरांत आमी म्हणटा आतां पुरो म्हाका आनी जायना अशें जातले की तुमच्या जिवितांत पळय सुरू आमकां सगळ्यांकी तशेंच भोगता पण मागीर आमी जशें जशें पवित्र आत्म्याच्या कंट्रोलान आमी दिता आमचे जिवीत त्या दाळा पवित्र आत्मा सगळें चलोवन व्हरता आनी पयली 15 मिनटां आमी जर तर कांय डिस्टर्बन्स नासतना कंटिन्यूअस आमी टंग्सान केल्यार ती पयली 15 मिनटां आमी क्रॉस केली जाल्यार मागीर आमकां घंटा फाटल्यान टंग्सान प्रे करूंक जाता आमकां आनी ज्या दाळा आमी पवित्र आत्म्यान म्हळ्यार टंग्सान आमी प्रे करता आमी भासांनी उलयता त्या दाळा आमी एक मोबायल फोन सांगाता व्हरूं नजो नाजाल्यार आमकां डिस्टर्बन्स जाता डिस्ट्रॅक्ट जाता ताच्या बदलाक एक पेन पेपर या बूक आमी व्हरीचे त्या दाळा पवित्र आत्मो ह्या भासाच्या दाण्यानी आमी उलयतना आमकां उगडापे करता ते सता तंतू आटापनाले फॉर एक्झाम्पल एक स्क्रिप्चर आमी काडून मागीर आमी टंग्सान प्रे करता जाल्यार पवित्र आत्मा आमकां ते उगडापे करता त्या टायमार आमकां ते नोट डावन करूंक जाता अगर पेन आनी पेपर आमी लागीं दवरले प्रेज गॉड आनी त्या दाळा आमी कितले टंग्सान प्रे केल्यार आमचे मायंड खंय वचना एकाच जाग्यार आमी फोकस करन आसता रोमन्स 8:2 पळया रोमन्स 8:2 कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव दितल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातकाच्या आनी मरणाच्या बांदपासांतली तुमकां निवारल्यान प्रेज गॉड कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव दितेल्या आत्म्याच्या कायद्यान पातकाच्या आनी मरणाच्या बंदपासांतली आमकां निवारल्यान पहिले आमी
रक्तामासाच्या वंदवण्या प्रकारे आली देखून आमकां ताच्या फळ काला जावन आसले मरणाच्या बंदपासंतली देवान आतां आमकां निवारला, पातकाच्या आनी मरणाच्या कायद्यांतावन आमकां निवारला. आतां आमी एक नवी रचना जाल्या. आतां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा उदेशी जीव दितेल्या आत्म्याच्या कायद्यान आमी त्या कायद्या खाल आमी आसा. तो नियम आमकां चलयता आनी पातकाचो आनी मरणाचो नियम जो आमच्या रक्तामासा प्रमाणे आसलो तो नियमाच्या बंदपासंतले जेजून आमकां निवारला. आतां आमचे न्यू लायफ इन क्रायस्ट म्हळ्यार नवे जिवीत क्रिस्तात त्या क्रिस्ताच्या एकवटा वरवीं आमकां त्या जीव दितेल्या आत्म्या उदेशी तो आमकां चलोवन व्हरता. प्रेज गॉड. सेकंड पॉइंट जावन आसा ज्या दाळा आमी आत्म्यान चलता त्या दाळा आमी आत्म्याची फळां आमकां दिसून येतात आमच्या जिवितांत. गॅलेशियन्स 5:22 पळय. पूण आत्म्याचे फळ हे मोगू, संतोषू, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विस्वासीपण, भोळेपण, स्वदमन असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. प्रेज गॉड. पूण आत्म्याचे फळ हे हांगा फळ म्हण दिला ना, वस्तू आसात संगती. कितल्यो आसात? 9 संगती हांगा आसात. मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, भोळेपण, स्वदमन असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. आतां आमी वाचले आमी त्या पातकाच्या आनी मरणाच्या त्या नियमशास्त्रांतावन आमकां जेजू क्रिस्तान आतां सोडयला आनी ताचो जीव दितेल्या आत्म्याच्या कायद्यान आतां त्या कायद्या खाला आमी आतां जियेता. त्या दाळा आमची पवित्र आत्म्याची फळां आमचे ते अशी दिसून येतात. ते जावन आसा मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, भोळेपण, स्वदमन ही फळां. हांगा फळां न्ही, फळ म्हण दिला. फळ म्हळ्यार एकच न्ही. हांगा पण मस्तू पार्ट्स आसात ताचे. एग्जाम्पल एक संत्रा आमी काडलेला. संत्रा म्हळ्यार ते एकच फळ आसा. ताचे भितर कितले स्लायस असतात, ताचे भितर कितले मोय असतात, मस्तू असता, हाड्डां असतात न्ही. तशेंच हे पवित्र आत्म्याचे फळ, पण ते सगळे एक जावन आमी म्हणटा ते पवित्र आत्म्याचे फळ. तशेंच आमचे कुडीचे विश्वय. आमचे हात आसात, पाय आसात, दोळे आसात, कान आसात, हर एक आसा, पण कूड एकच जावन आसा. ती कुडीचो विश्व जावन आसा. आतां आमकां म्हणूंक जायना म्हाका मोग मात पुरो, संतोष नाका, समाधान मात पुरो, सोंसणीकाय नाका, खंयचे एक फळ जाय आनी एक नाका म्हण आमकां सांगूंक जायना. तशेंच कुडीचे पार्ट्सी म्हाका हात आला पुरो, पाय नाका, कान आला पुरो, दोळे नाका अशें म्हळ्यार आमकां जायना. हर एक विश्व आमकां जायजे. त्या दाळा मात ती कूड सारकी चलता, फंक्शन करता. तेच परी पवित्र आत्म्याचे हे सगळे फळ सांगता आसतना आमी पवित्र आत्म्यान चलोवंक आमकां सलीस जाता. प्रेज गॉड. तिसरे पॉइंट, आमी पवित्र आत्म्यान चलतना आमकां अडचणींतून भायर येवंक जाता. त्या पवित्र आत्मोच आमकां आदार दिता. कस समस्या येतलेच, पण जेजून 2025 वर्सां पयले जेजूस जिखून जैत व्हेला, आमकां जैत दिला म्हण आमी समजोवचे गरजेचे जावन आसा. हर एक पटी विरोधपण आमचे थंय येताना ज्या दाळा आमी ताचे कडेन आमी झगडोंक वता आनी आमी चुकता, त्या वेळार आत्म्यान आमकां चलोवंक पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता. आमचे झूज रक्ता मासा कडेन न्ही, मनशां कडेन न्ही, पण पवित्र आत्मा आमकां शिकयता आमचे झूज रक्ता मासाच्या मनशा विरोध न्ही, पण अंतराळार आसच्या अधिकाऱ्या विरोध. आमी ते स्क्रिप्चर पळया, एफिशियन्स 6:12.
आमचे झूज फक्त मनुष्याविरोध नाही, अंतराळावर असलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध, अंधकारी संसाराच्या राजत्व आणि प्रभुत्वाविरोध. प्रेज गॉड. पण आम्ही काय करता, जदाळ आमच्या विरोध कोणी येता, आम्ही त्या मनशाच्या विरोध आम्ही झुजोंक वयता आमच्या बळान आणि आम्ही चलवता. पण हांगा देवाचे उतर आमकां सांगता, आमचे झूज फकत मनशा विरोध नाही, अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध, अंधकारी संसाराच्या राजत्व आणि प्रभुत्वा विरोध. तर जदाळ आमचे झूज आत्मिक जावन आसा, ताची हातेराई आत्मिकच जायची. आता पोरनासलांतले जुजे आणि डॅनियल तांच्या जिवितान मोग आसलो, भोगसाणे आसले, ते पवित्र आत्म्यानच चलतले. देखून तांच्या जिवितान जायते कश्ट आयले, जायते विरोध पण तांकां मेळ्ळे, जायती तेंते सवाताळण्योय तांकां आयल्यो, पण तांणी ताचे वयर जैत व्हरूंक तांकां साध्य जालें, कित्याक ते पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलतले. कंप्लिटली ते पवित्र आत्म्याक होंदोन ते चलतले. देखून ते जैत व्हेले तांणी, तांकां ओवरकम करूंक जालें ते सगळे प्रॉब्लमांत. प्रेज गॉड. हालेलुया. देखून आमचे विरोध येतल्या कडे आम्ही ज्या दळा मोगान चलता, त्या दळा आम्ही हे झूज जिखल्या म्हण अर्थ. जेजून दिल्ले ते जैत आम्ही अनुभव करता आणि आम्ही हायवेर पॉइंट केल्ले बरी करता. ते झुजे आणि डॅनियलाचे जिवीत पळयला, ते हायवेर आसले बरी आसा. कितली मनशा विरोध येऊन दी, कसलेय कश्ट येऊन दी, काळेय येऊन दी, ते पवित्र आत्म्याच्या आदारात चलतले, पवित्र आत्म्याक होंदून ते आसतले, त्याप्रमाणे ते चलतले. त्या मनशा विरोध वचून बगर तांणी देवाकडे पवित्र आत्म्याच्या आदारान ते मुखार गेले, त्या वरवीं तांकां मुखार वचूंक साध्य जालें. हर एकाचेरी जैत व्हरूंक तांकां साध्य जालें. अडकळी येतल्योच, पण पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता, त्या वरवीं आमकां इजिली मुखार वचूंक जाता आमच्या जिवितान. चौथे पॉइंट, आमकां प्रोटेक्शन मेळटा जदाळ आमी पवित्र आत्म्यान चलता. साम 91 वर्स 1 and 2. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता, तो सोरेस्पराक म्हणटा, तू म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. प्रेज गॉड. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आसरांत रावता आणि सर्व पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तू म्हजो आसरो, म्हजे कोटे, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. आता हे दोन संगती, फर्स्ट आमी परमोन्नत देवाच्या आसऱ्यांत रावचे आणि सर पदवेदाराच्या सावळ्यांत आमी रावचे, वस्ती करची. हे दोन संगती मेन जावन आसा, पहिली वळ आणि दुसरी वळ. आणि आमी म्हणूंक जाय देवाक, तू म्हजो आसरो, तू म्हजे कोटे, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. ह्यो दोन संगती जदाळ आमी करता, उरिल्ल्यो हेर संगती म्हळ्यार तिसरी वळ पळय आमी, तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आणि मरणादीक पिडेंत. आणि ते पुरा बेनिफिट्स थंय दिला, म्हळ्यार तो काले करतलो आमकां. पहिले दोन संगती आमी केला, उरिल्ले पुरा संगती तो आमच्या जिवितान घडोवन हाडता. देखून परमोन्नताच्या महोन्नत देवाच्या आसऱ्यांत रावचे, त्याच्या आसऱ्याखाल रावचे आणि त्याच्या सावळ्यांत रावचे गरजेचे आसा. पण हांव म्हणटा, इल्लो वेळो मागणे करता, त्या दळा मात त्याच्या सावळ्यांत रावता, नाजाल्यार मागीर हांव आनीकय वचून रावता, तशें म्हळ्यार जायना. म्हाका निरंतरी त्याच्या सावळेंत, त्याच्या आसऱ्यात, त्याच्या अबायड इन द शॅडो ऑफ द ऑलमायटी म्हण आसा इंग्लिशान.
अबायड म्हळ्यार देवाच्या उतराप्रमाणे आमचे थिंकिंग आमी चेंज करचे, आमचे चिंताप आमी बदलूंचे, बरे तरेन आमी आयकले तर आमी कंटिन्युअस आमचे चिंताप जे आसा ते देवाच्या चिंतपा प्रमाणे आमी ताचे एग्री करचे आणि त्याप्रमाणे आमी जिवोवचे, ताच्या आसऱ्याखाल आमी रावचे. तेदाळा मात ह्यो दुसरो हेर संगती 3 ta 16 म्हणसर आसा हांव चिंता, त्यो हर एक संगती आमच्या जिवितांत घडोवन येवच्यो आमकां दिसून येतात. प्रेज गॉड. आता 5वो पॉइंट, आमकां पावर मेळटा ज्या दाळा आमी पवित्र आत्म्यान चलता, पवित्र आत्म्याची सकत आमकां मेळटा. Acts 1:8 घालया. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंथातावन पंथ पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. प्रेज गॉड. पण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. पवित्र आत्मो येता तेन्ना आमकां बळ मेळटा, धैर्य मेळटा. आमी पयलीं बिजूड आयल्यारी मागीर पवित्र आत्मो ज्या दाळा आमचेर येता आमी धैर्यादीक बळादीक जाता. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंथातावन पंथ पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितले. तर पवित्र आत्मो आमकां धैर्य दिता, काले करूंक, देवाचे उतर प्रगट करूंक, ताका साक्षी जावंक, ताका गवाय दिवंक आनी हेरांक मोग करूंक आनी हेरांक भोगसणां दिवंक. ते अपोस्तल पहिले ते बिजूड आले, ते जेजू संगी आसले, पण ते करतले जेजून सांगले काम, ते म्हळ्यार देंवचार धांवडायतले, पिडेस्तांक गुण करतले, हर एक कितें करनासले, पण तांकां उतर प्रगटूंक धैर्य नासले, तांचे ते धैर्य नासले, ते बळादीक नासले. पण पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो ज्या दाळा तांचेर देंवता त्या दाळा ते धैर्यान भरतात, बळादीक जातात आनी कांय भेय नासतना ते वचून जेजूची सुवार्ता संवसाराच्या पंथाक वचून ते प्रगट करतात. प्रेज गॉड. आता 6th पॉइंट जावन आसा, आमी आशिर्वादीत जाता जे दाळा आमी आत्म्यान चलता. तांकां हर एकल्यांक की आशिर्वाद लाभला गी, आमी आशिर्वादीत आसांव गी. वय आमी सगळी आता आशिर्वादीत आसांव. हेरांच्या जिवितान आशिर्वाद हाडचे पासून आमच्या इतल्याकच दवरूंक न्ही, आनी एकल्याच्या जिवितांत आमी आशिर्वादीत जावच्या देवान आमकां ब्लेस्ड केला. 7th पॉइंट, आमकां जिवीत मेळटा ज्या दाळा आमी आत्म्यान चलता. रोमन्स 8:6 पळया. रक्तामासाचे अपेक्षेचो फळ मरण, आत्म्याचे अपेक्षेचो फळ जिवीत आनी शांती. प्रेज गॉड. रक्तमासाच्या अपेक्षेचो फळ मरण, आत्म्याच्या अपेक्षेचो फळ जिवीत आनी शांती. जे दाळ आमी रक्तामासा प्रमाणे चलता त्याचे फळ जावन आसा मरण, हांगा स्पश्ट दिला. आनी जे दाळ आमी आत्म्या प्रमाणे चलता त्याचे फळ जावन आसा जिवीत आनी मरण. आता आमी वाचले 6वो पॉइंट, शांती. आमकां जिवीत मेळटा ज्या दाळ आमी पवित्र आत्म्यान चलता. रक्तमासा प्रमाणे आमी चल्ल्यार आमकां मरणच मेळटा, पण पवित्र आत्म्या प्रमाणे आमी चल्ल्यार आमकां जिवीत आनी शांती मेळटा. जेजून भासयले ते जिवीत जॉन 10:10 जेजून म्हळें, हांव आयला तुमकां जिवीत दिवंक, बरोवन वमतांच्या मापान जिवीत दिवंक. ते जिवीत आमकां आत्म्या प्रमाणे चलतना आमकां मेळटा. नाजाल्यार आमी रक्तमासा प्रमाणे चल्ल्यार आमी चोराक आमी ऍक्सेस दिता. चोर येता काल्यार लुटूंक, जिवेशी मारूंक आनी चोरी करूंक, नागोवंक. ते दाळ आमी रक्तमासा प्रमाणे चलता ते दाळ आमी त्या चोराक आमी ऍक्सेस दिता, देंवचाराक आमी ऍक्सेस दिता.
चोरूंक नागोंक आनी लुटोंक आनी जिवेशी मारूंक आमच्या जिवितांत. पण आता आमी सगळी जेजू क्रिस्तांत एकवटल्या, जेजू क्रिस्ताक आमी वळखल्या, ताका आमी स्वीकार केला आनी आमी निर्धार केला की आमी आत्म्या चलतल्या. देखून आता आत्म्याचे फळ आमच्या जिवितांत आसा, ते जावन आसा आत्म्याचे अपेक्षेचे फळ जावन आसा जिवीत आनी शांती. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. कोणाकी काय टेस्टिमनी दिवंक आसा जाल्यार दियेत रोरिंगा विशीं. कोणाकी टेस्टिमनी दिवंक ना जाल्यार आमी इल्ल्या टांग्सान प्रे करया आनी रोरिंग करया. मागीर थँक्स गिवींग प्रेयर करून क्लोज करया. प्रेज गॉड. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Alara bara bara shibara. Oh, ara
Praise God. एक मुस्लिम प्रेयर करूया. Praise God. Praise the Lord. अर्गां तुका मंगळा बाप्पा, अर्गां तुका समियान जेजू, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या, आयच्या वर्त्या दिसा खातीर, आयच्या दिसा आमी आत्म्या प्रमाणे जियोवचें, आमकां जिवीत दिता आनी शांती मेळटा. तशें रक्त मांसाच्या ओडण्या प्रमाणे आमी जियेल्यार आमकां मरण, हे आमी पश्चाताप करन जियोवन आत्म्या प्रमाणे जियोवचें आनी आमी मोग करचो एकामेकाचो. हे भयणी मुखांतर आमकां उगडापें केल्या खातीर आर्जां अर्गां दिता मंगळा बापा. हे मागणें हांव करतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Thank you, sister. Thank you, sister. Praise God. Thank you, join the line. आपल्या रिट्रीट असा रिट्रीटाक अटेंड करा. एक Yes. दिसाची रिट्रीट मागीर 4 दिसांची रिट्रीट 18, 19, 20, 21 पण तुम्ही रजिस्ट्रेशन करचे आणि अटेंड जावचे. प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. प्रेज द लॉर्ड. फाल्यां मेळया. Praise. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Amen.